नमस्कार. द डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सोमाराक मनोहर पर्रीकार आपलो दुसरो अर्थसंकल्प मांडटा आनी ह्या अर्थसंकल्पा भितर कितें आसतलें हाची उमळशीक सगळ्यांक आसा. एक गजाली मुख्यमंत्री सांगत आसा, हें करतलो तें करतलो, कर लागचो ना, तरी आसतना एडिशनल रेव्हेन्यू मोबिलायजेशन आपूण करून दाखयतलो, अशे तरेच्यो कांय आश्वासनां मुख्यमंत्री दिता. पण ह्या बजेटा म्हळ्यार वचचे पयलीं सगळ्यांत म्हत्वाची जी गजाल आसा ती म्हळ्यार फाटली बजेट जें मुख्यमंत्र्यान प्रेजेंट केल्लें, जे सामकें ताचो भरपूर गाजो वाजो जाल्लो, सामकें सुपरहीट बजेट कशें ठरिल्लें, तें बजेट आज वर्स सोंपतना, फायनान्शियल इयर सोंपतना खरेंच तितलेंच सुपरहीट उरलां काय कितें, पयलो प्रश्न. आनी दुसरो प्रश्न म्हळ्यार नवें जें बजेट येता ताजे कडच्यान आमी कितें प्रॅक्टिकल अपेक्षा बाळगुपाक शकतात. ह्या दोन प्रश्नांची आमी भासाभास करतात. तीन मानेस्त आसा आमचे बरोबर. पयली आसात अर्थतज्ञ प्रभाकर तिंबले सर, स्वागत तुमचें. आमचे बरोबर दुसरे आसात भाजपाचे आमदार आनी आज घडये मुख्यमंत्र्यांचें बजेट ते डिफेंड करतले ते कलंगूटचे भाजपा आमदार मायकल लोबो. आनी तिसरी बरोबर आसात आमचे बरोबर उद्योगपती मनोज काकुलो. स्वागत तुमचें. अशी पावर पॅक पॅनल आसा. सुरवात करतना हांव तिंबले बाब तुमचे कडच्यान करता. एक वर्स जालां सामकें पेट्रोला वेलो वेट दिवन सुरवात जाल्ली गजाल, जंय लोक सामके भारावन गेले सरकार येतकीर. तें परिवर्तन सरकाराचें एक वर्स फायनान्शियल इयर सोंपता, तें बजेट कितली सक्सेसफूल जालां, कितली अनसक्सेसफूल जालां, कितली हिट जालां, कितली फ्लॉप जालां? हे पळय गेले वर्सा बजेट आसा. प्रमोद आमी 5वे भुरग्यां बी एक मॅच द कॉलम घालताले आनीक मॅच द कॉलम करपा तर गेले यू कॅन से बजेट अचिवमेंट इज ऑलमोस्ट 70%. मॅच द अचिवमेंट म्हणजे मॅच द कॉलम म्हणल्यार कितें? मॅच द कॉलम म्हणल्यार ही वस्त सांगिल्ली, ही वस्त केली काय ना, टीक मार्क. आनी एक वस्त सांगिल्ली, ही वस्त ताका हात लायला काय ना, टीक मार्क. पूण ताका लागून तातूंतल्यान प्रोडक्टीव कितें जालां काय ना तें मागीर डिस्कशन करया. पूण जस्ट एक मॅच द कॉलम केलें जाल्यार इट इज 70% अचिवमेंट. आनी चड अचिवमेंट आमकां कितें दिसता जी पळय एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स पळय सांगिल्ले, इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर कमिटमेंट न्ही, इन्वेस्टमेंट ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर हे कमिटमेंट्स तुगेले म्हाका दिसता अचीव जाले नात. पूण बाकी एक्सपेंडिचर पळय सांगिल्ले म्हळ्यार कलाकारांक पयशे दिवप, नाल्यार लाडली लक्ष्मी स्कीम, नाल्यार तुगेले गृह आधार फॉर हाऊस वायफ्स, हे पळय पयशे वांटपा पळय आसा तें काम कंप्लीट जालें ना. पूण ताची सुरवात केल्या. एक गजाल म्हाका तिंबले बाब म्हणटा तातूंतल्यान लक्षांत येता ती म्हळ्यार सामकें इट इज सामकी ग्लॅमरस कशी बजेट, बट सामकी इन डेप्थ जर गेलें जाल्यार आमकां ती खोलायेन जर पळयलें जाल्यार ती डेप्थ दिसना. इट हॅज बिकम व्हेरी सुपरफिशियल इम्प्लिमेंटेशन. पळय जालें ना तें मोस्ट इम्पॉर्टंट, तें जावपा जाय आशिल्लें. इट लुक्स लायक अ सुपरफिशियल इम्प्लिमेंटेशन फॉर द फर्स्ट इयर टू लोकांच्या दोळ्यांत उदक लावपाक. म्हाका दिसता की आमच्या चीफ मिनिस्टराची परिस्थिती अशी आशिल्ली बिकॉज ऑफ वॉट एवर एनवायरमेंटल रिजन्स ऑर वॉट एवर सरावंडींग रिजन्स, हात बांदून ताका पेंवपाक सोडला उदकान. सो ती परिस्थिती जाल्ली. अंडर दीस सर्कमस्टन्सीस वॉट एवर ही हॅज डन एज फार एज द tangible किंवा फायनान्शियल फिगर्स आर कन्सर्न, आय वूड एग्री विथ तिंबले बाब दॅट देर हॅज बीन कन्सिडरेबल. म्हणजे हात बांधले असताना जे करू शकता तितले ताणें केलें, नो डाऊट अबाउट इट. वी कॅनॉट टेक इट अवे. ताजे कडल्यान पयस व्हरू शकना. ती डिलिव्हरी आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडल्यान जाल्या. पुणून अश्यो खूब गोष्टी आशिल्ल्यो ज्यो इनटेंजिबल आशिल्ल्यो, जांकां पयशाची गरज नाशिल्ली, त्यो गोष्टी ज्यो हात लावं येताल्यो किंवा करूं येताल्यो त्यो कित्याक जावना. फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू म्हाका दिसता की तें बजेटाचें इम्प्लिमेंटेशन कमी पडलां. सिंपल गोष्टी ताणें बजेटान पोरू अनावन्स केल्ल्यो, लायक लेट अस टेक कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट ऑर वॉट एवर, ही वील इम्प्रूव द सिस्टम्स म्हणून. थंय मॅनपावर वाडटली किंवा सिस्टम्स वाडटल्यो आनी आज लोकांक पळय जे त्रास जातात ते जावचे ना, डिलिव्हरी इफेक्टीव जावची ना, ती जाली ना. मागीर तशीच लाडली लक्ष्मी स्कीम ऑर खंयची बाकीच्यो स्किमी म्हणल्यो तातूंत लोकांक पळय ज्यो ऑपरेशनल इश्यूज येतात न्ही ते स्मूथन जावं शकले ना. सो हांकां पयशे लागना. इट इज ओन्ली अ प्रोसेस फ्लो जो म्हज्या कोतान करूं येतालो ताजेर इम्प्लिमेंटेशन जालें ना. आतां रेव्हेन्यू लॉसीस जाले बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स ऑफ मायनिंग रेव्हेन्यू नॉट कमिंग इन. पेट्रोलाचो पळय जो डेफिसीट जातलो आशिल्लो कलेक्शन ऑफ वेट दॅट वेंट अबाउट मोर दॅन 50% हायर. दॅट इज ऑल्सो बिकॉज ताणें एक्सपेक्ट करूंक नाशिल्लें की डिझल आनी पेट्रोलाचो इतलो गॅप कमी जातलो की लोक डिझल गाडयो घेवचे ना, पेट्रोलूच घेतले. सगळ्यांत बरें तूं सांगपाक शकता. नो ऑब्वियसली द फॅक्ट इज आतां जालां कितें, गोंयची ऑटोमोबायल इंडस्ट्री इज अबाउट 30% सुमार मायनस जाल्या. दीस इयर द ग्रोथ इज -30%. पुणून सगळ्यात महत्वाची बिकॉज ऑफ मायनिंग मेजरली, बट अदरवायज ओवरऑल इंडियन इकॉनॉमिक इफेक्ट ऑल्सो. पुणून
जे पळय कमी जावन सुद्दां जो पयलीं आमचो डिझल आनी पेट्रोल जवळ 60-65% आमी डिझल खपताल्यो आनी 35% पेट्रोल खपतालो ते आतां परतें जाला जवळ 40 ते 50% गाडयो लोक पेट्रोल घेवपाक लागल्या कित्याक सो तातूंत कितें जालें पेट्रोल कन्झम्पशन वाडलें पेट्रोल कन्झम्पशन वाडलें म्हणटकूच द डेफिसीट पळय जो गव्हर्मेंटाक जातालो बिकॉज ऑफ पेट्रोल तो वाडलो सो फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू आय थिंक ही हॅज बीन हिट ऑन बोथ द सायड्स देर आर अदर थिंग्स आतां फॉर एक्झाम्पल इन हेल्थ सेक्टर आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की जी आमची अनयुज्ड हॉस्पिटल्स आसा दोज वील बी युज्ड वेदर इट इज इन पोंडा ऑर नंबर ऑफ प्लेसीस येस ती युजाक घाली पूण कितें आसा तुमी सांगल्या प्रमाणे वयल्या वयर जालें तें सो थंय तुमकां पयशे घालपाची आनी इक्विपमेंटाची गरज नाशिल्ली फक्त एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स येवपाक जाय आशिल्ले डिलिव्हरी ऑफ सर्विसेस ते येवंक ना सो आय फील दॅट ओवरऑल जर पळयत फायनान्शियली वी कॅनॉट ब्लेम आमी चीफ मिनिस्टर डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास आय थिंक आय वूड लायक द रिझल्ट विथहेल्ड म्हणल्यार बरो रिझल्ट विथहेल्ड मायकल बाब दोन सिरियस गजाली आहात तांणी सांगला की सुपरफिशियल दिसता मनोज बाब म्हणटात की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स तरी जे जावपाक आशिल्ले जंय पयशांची गरज नाशिल्ली तेही जावपाक कमी पडल्या यू आर अ बिझनेसमॅन यू आर अ BJP MLA ऑल्सो नाव टेल मी व्हेरी फ्रँकली तूं सातिस्फेद आसा आमच्या चीफ मिनिस्टरान मनोहर पर्रीकरान जो बजेट प्रेजेंट केल्लो 2012-13 म्हाका दिसता दॅट बजेट वॉज प्युअरली ऑन गूड गव्हर्नन्स ओके गूड गव्हर्नन्स तुमी फाटले 5 वर्सां पळया दॅट वॉज ओन्ली सेविंग द गव्हर्मेंट बजेट ते बजेट प्रेजेंट करताले आनी कितें करताले ते यू सी द नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स वॉट दे हॅव इश्यूड विदाउट बजेटरी प्रोविजन्स 1600 crores आमकां दवरले तेणी तुमी फारीक करा म्हणून तितून मायनींग स्टॉप जाले जो बजेट प्रेजेंट केल्लो आमच्या चीफ मिनिस्टरान तो जस्टीस कितले म्हणून दितलो पूण आय as a MLA and as a businessman, not only because I'm BJP MLA, every person in Goa is happy, not because he has achieved, but whatever promises were done on the budget. You talk about all these schemes which Goans were waiting for so many years, that this Dayanand Social Security Scheme, जी आम्ही काँग्रेसीक सांगलेली वाडोय 1000 to 2000 crore म्हटलेली ती आम्ही पयल्याच वर्सा वाडयली तितून आमकां नियरली अरावंड सुबेज जाले आमचे 300 crores डबल जाले 150 to 300 crores There is no issue with DSS because that is for निराधार आणि ती वाडोवपा जाय आशिल्ली मायकल बाब The issue is with other schemes. म्हजे कडेन हांगा जी फिगर्स आहा ती सादी आहा की तुम्ही जो टार्गेट सेगमेंट दवरिल्लो फॉर लाडली लक्ष्मी तातूंतल्या फक्त 20% लोकां म्हऱ्यान पावले गृह आधारा भितर तुम्ही फक्त 15% म्हऱ्या पावले LPGचे प्रायसीस तुम्ही फ्रीज करता म्हणून सांगिल्ले 5 वर्सां खातीर ते केलें ना ते केलें ना फर्स्ट इयर्स बजेट जाले उपरांत जे गव्हर्मेंटाची यंत्रणा आसली जी ऑफिसां आसली तितून लोक कितले आसले काम करपी लायक लाडली लक्ष्मी स्कीम जेन्ना इम्प्लिमेंट जाली लोकां बोबाव जालो सरान म्हटलें आमदारा कडेन फॉर्मां दिली आमदार जाणा कोणाक दिवपाची पळय कित्याक वी आर फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल पंचायत मेंबर आहा आमचे तांकां खबर आहा कोण लग्न जाता कोणाक 94 जाल्या ओ कट ऑफ डेट दिल्ली बट ती फॉर्मां फिलअप करप तेजो प्रोसिजर करप ती डिपार्टमेंटान घालप ती स्क्रुटिनी करप ताका एक हाय पावर्ड कमिटी केल्ली स्क्रुटिनी ती कंप्लीट जाल्या उपरांत म्हाका दिसता जे आमी अचिवमेंट केला 3800 लाडली लक्ष्मी स्कीम beneficiaries got the money 38 crores were dispersed is an achievement in the first year though we were hit with the economic crisis in Goa on because of mining. लाडली लक्ष्मी म्हणून एक मिनिट लाडली लक्ष्मी मायकल बाब तू म्हणटा ते बरोबर की डिसबर्समेंट जाला किंवा फॉर्मा स्क्रुटिनायज जाल्या पूण तो जर प्रोसिजर मातसो जर सिंपल केल्लो किंवा सारको जर प्रोसेस फॉलो केल्लो जाल्यार खूब लोकांक बेनिफीट मेळटलें आशिल्लें आनी चड लोकांक मेळटलें आशिल्लें आनी पयशाचो प्रश्न नाशिल्लो हांगा फक्त प्रोसिजर फॉलो करून 5 years दिल्ले आसा जी बजेट मनोज जो म्हणटा तो पॉइंट म्हाका मातशें लाडली लक्ष्मीचेर उलोवपाक दी बजेट जो आहा तो पयल्याच वर्सा आमी ही स्किमी स्टार्ट केल्यो दो आमी आमदार सगळे सीएमाक म्हणटा नाका करपाक चालू कित्याक आमकां मायनिंगाचे रेव्हेन्यू येवंक ना 1000 crore शॉर्ट तूं कसो दितलो पयशे तो म्हणटा तुमी भिया नाका आमी स्टार्ट करुया जाता तितले लोकांक दिवया आनी मागीर फुडल्या वर्सा जेन्ना आमचे इकॉनॉमी वाडटली आमचे पयशे वाडटले वन पॉइंट दॅट
तुम्ही सद्याक ह्या वर्सा ठरयलें की इतल्याच लोकां म्हऱ्या स्कीम पावोवपाची ना. ताच्या चड लोकां म्हऱ्या व्हरपाची सद्या आमची परिस्थिती ना हें तूं मान्य करता परिस्थितीन आमचें कितें इफ देर इज द स्टाफ इन द ऑफिस टू स्क्रुटिनायज ऑल दीस फॉर्म्स सारखे कंटिन्युअसली आनी जो तर ती हाय पावर्ड कमिटी जी आहा तेणी जो तर क्लियर केली फॉर्मां आमचे कडेन जो तर फायनान्सान पयशे आयले वी हॅव टू क्लियर ऑल रायट, तूं म्हण. म्हाका लाडली लक्ष्मी स्किमीचे उलोवपाक जाय तेच खातीर की तातूंत भितर चेंजीस जावपाक जाय म्हणून हांव सीएमाक ब्लेम करना कित्याक सीएमान जेन्ना ही स्कीम पळय एनबीसीएच पळय केली ताका विचार करपाक टायम मेळना दॅट वॉज द मंथ ऑफ मार्च दॅट टायम सो तांणी कॅल्क्युलेशन कितें केलें ताणें लोकांक सांगलां की एक 10,000 मॅरेजीस जातात सो 10,000 इंटू 1,00,000 100 कोटीची प्रोविजन आपूण करता तें बऱ्या पडटा सोंपें पडटा फायन पूण लाडली लक्ष्मी स्कीम म्हळ्यार जे तरेन ती पळय आतां पळय आसा न्ही ती ताजी समाजीक उद्दिश्ट तातूंत भितर कांयच ना बिकॉज ती रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट कळ्ळें कितें म्हणटा खरी गरज चलयां खातीर स्कीम आसा ती कसली की तांची जी पळय तांकां पळय संदी पळय मेळटात त्यो वाडोवपाच्यो आनी संदी वाडोवपाची केन्ना फ्रॉम बर्थ टील द एज ऑफ 21 ही स्कीम तुका मेळटा केन्ना आफ्टर यू गेट मॅरीड इट इज लिंक टू मॅरेज आनी इट इज तुगेलें रिट्रोस्पेक्टिव्ह म्हळ्यार आतां आमी कितें म्हणटात हाका लागून कांय तुगेलो सेक्स रेशियो कांयच इफेक्ट जावपाक ना इट इज सोशली अनक्लेवर unclever it has no objective can be achieved except is the flagship हे अशें म्हणपाक जाता so when he started it was okay now he has to review it म्हाका एक गजाल सांगात एकदां आमच्या डिबेटाक एक पॅनलिस्टान मुद्दो काडिल्लो की सीएम इज ट्रायंग टू कन्वर्ट दीस होल स्टेट इंटू अ नॅनी स्टेट म्हणून हांगा नाका हें घे हांगा तुका कांय ना हें घे हो जो एटिट्यूड आसा दॅट एटिट्यूड इटसेल्फ इज डेंजरस फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ एन इकॉनॉमिस्ट there are two ways it's a very fine line ती नॅनी स्टेट म्हणप आनी हँड होल्डिंग करप कळ्ळें हँड होल्डिंग करप हाजो अर्थ नॅनी स्टेट न्हय सो म्हज्या कोतान थोड्यो पळय जे सीएम करता सम पॉयंट्स जे डेफिनेटली बरे आसा म्हणजे तूं म्हणजे वेदर इट इज ती इकॉनॉमीक ग्रोथ करपाक किंवा इंडस्ट्री हेल्प करपाक किंवा खंयच्याय सॅक्टरान इम्प्रुवमेंट हाडपाक गव्हर्मेंट ऑर चीफ मिनिस्टर हॅज टू डू हँड होल्डिंग तें बरें करता पुणून थोड्यो अश्यो गोश्टी आसता की गिवींग डोल्स फॉर बिझनेसान तुम्ही फेल जाले फॉर वॉट एवर रिजन्स ताका तुम्ही डोल्स दिवप हें बरोबर न्हय आतां टेक द केस ऑफ एक्झाम्पल आतां अनावन्स केला ते बिकॉज ऑफ मायनिंग सेक्टर अफेक्टेड पीपल जर कोण बाबा सॅलरीड पर्सन आशिल्लो ताजो जॉब लूज जाला बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंट डिसिजन्स ऑर कोर्ट डिसिजन्स एंड ऑल दॅट जाल्यार ताका बेनिफीट दिवप बरोबर पुणून एक कोणाचो जर धंदो बंद जाला बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसिजन ऑर गव्हर्मेंट डिसिजन आनी ताका जर तुमी जर आतां डोल दिता जाल्यार फाल्यां हो प्रेसिडेंट सेट जातलो प्रत्येकाक तेंच करचें पडटलें न्ही प्रत्येक त्यातलो प्रत्येक पॅकेज मागतलो आतां फाल्यां आतां ह्या दिसांनी चल्ला बोर्ड आतां मायकलान चालू केला आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी थ्रू स्टार्टेड फ्रॉम कलंगूट प्लास्टीक बॅन म्हणून बरोबर म्हणजे फाल्यां गोंयच्यो सगळ्यो प्लास्टीक इंडस्ट्री आसा त्यो बंद करच्यो पडल्यो तांचे सो ते सगळे प्लास्टीक इंडस्ट्री एकठांय जातले सीएमा कडेन येतले आतां बंद केलें तुवें प्लास्टीक बंद जालें सो आमकां कितें आमकां पॅकेज दी हो तुजे खातीर फाल्यां तुम्ही प्लास्टिकाची इंडस्ट्री बंद केल्या पॅकेज दितले तूं मान्य करता की यू आर गव्हर्मेंट वेंट ओवरबोर्ड इन सॅटिस्फाईंग इवन रॉंग एस्पिरेशन्स ऑफ पीपल आमी जे आत्तां प्लास्टीक बॅन म्हटलं तेजेर एकूच मिनट उलोवंक सोदता प्लास्टीक बॅन जे आमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीसून स्टार्ट केला ते आमी म्हटलं कॅरी बॅग्स बिलो 100 मायक्रॉन्स शूड बी बॅन्ड बिकॉज दीज आर द बॅग्स which are easily available in every shop, every fish market, vegetable market, खंयसरी वच तुका प्लास्टिकान काडले घातले दिले ते घरा वता तूं तुजे उत्ता पळय ते शीत नुस्तें कितें घातले पॅक केले एज पर लॉ इट इज ऑलरेडी बँड आतां इम्प्लिमेंटेशन जायना इंडस्ट्री बंद पडल्यो आनी त्यो जर पॅकेज मागपा आयल्यो तुमी दितले सगळ्यांक कशें पॅकेज दिस इज अ जेन्युइन केस आवर गव्हर्नमेंट इज लुकिंग एट द वेलफेअर ऑफ द पीपल वेलफेअर आमचे लोक जे आहेत